कोया पंचायतीच्या डेप्युटी कलेक्टरान हियरींग आशिल्लें रिगार्डींग जे स्क्रॅप यार्ड आहा कितें डिसिजन जालें आनी कितें निर्णय घेतलो? ही जी केस आसा ती आमी फेब्रुवारी म्हयन्यान कोळ्या पंचायतीन घातलेली की हांगा इलिगल स्क्रॅप यार्ड चलता म्हणून, आनी तेजें हियरींग आज आशिल्लें. दुर्दैवान मदीं फाटल्या 5 तारखेक हो इन्सिडंट घडलो आनी आमकां होच भंय आशिल्लो जो आमी डेप्युटी कलेक्टराक सांगलेलें की असो इन्सिडंट जावपाक शकता म्हणून. त्या खातीरूच तांकां नोटीसी काडलेल्यो आनी तांकां तांचे परमिशनां कितें आसा ती सबमीट करपाक लायिल्ली. अजून पर्यंत एकट्यानूय परमिशन सबमीट करुना. आज 11 जाण स्क्रॅप यार्डवाले जे आसा जे इलिगली थंय आपलो धंदो चलयता तितूंतलो एकटोय मनीस येवना आनी तेंच्यांनी कसलेंच अजून पर्यंत परमिशन घेतलेलें अजून हांगा दाखोवना. आज डेप्युटी कलेक्टरान आमचें म्हणणें आयकून घेवन गांभीर्य लक्षांत घेवन ह्या इन्सिडंटाचें सगळ्या डिपार्टमेंटांक लेटरां इश्यू केल्या. मामलेदार, BDO, हेल्थ, फायर, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांकां सगळ्यांक लेटरां इश्यू करून तांचे कडल्यान रिपोर्ट मागिल्ल्या की ह्या स्क्रॅप यार्डांनी परमिशनां घेतल्या काय म्हणून तांचे कडल्यान. आनी हे रिपोर्ट फुडल्या 18 तारखे पर्यंत म्हणजे फुडल्या बिरेस्तारा पर्यंत डेप्युटी कलेक्टराक सबमीट कर म्हणून सांगल्या. सो आतां 18 तारखेक परत हेजेर हें जातलें, परत हियरींग जातलें आनी हे सगळे रिपोर्ट येतकीर मागीर आमकां हें आसा खात्री आसा की एक बरें डिसिजन आमचे वटेंतल्यान येतलें जेणे करून जे इल्लिगल स्क्रॅप यार्ड सगळे चलता आनी जेच्या खातीर इतलो सगळो प्रॉब्लेम लोकांक सहन करचो पडटा. 2 दीस हायवे नॅशनल हायवे बंद उरता, गोंयभरचे फायर टेंडर हांगा येवचे पडटा, लोकांक बिल्डिंगेंतल्यान खाली करचें पडटा. हे सगळे प्रॉब्लेम आसा ते खंय तरी बंद जावपाक जायूच. आनी एक सांगपाचें म्हणल्यार मामलेदाराचो एक रिपोर्ट आयला. मामलेदारान इन बिटवीन रिपोर्ट दिला डेप्युटी कलेक्टराक की हे सगळे जे मामलेदारान थंय वचून इन्स्पेक्शन केलां आनी रिपोर्ट दिला की हे 11 जे स्क्रॅप यार्ड थंय आसा तांचे कडेन कसलेंच परमिशन ना. त्या भायर थंय बॅरलां आसा, प्लास्टीकचें मटिरियल आसा आनी कितें वुडन मटिरियल आसा. पावसान हांगा उदक तुंबपाचें आनी जळारां जावपाची शक्यता आसा जेणे करून मलेरिया आनी डेंगू जातलो. आनी हेजे वयल्यान कळटा की हे पब्लीक न्यूसन्स आनी हे पब्लीक न्यूसन्स जाता तितले बेगीन बंद करपा जाय. हें डेप्युटी कलेक्टराक जेन्ना आमी सांगलें तेन्ना तेंच्यांनी आमचें म्हणणें मान्य करून घेतलें आनी इमिजिएटली फुडल्या आठवड्यान ही केस तेंच्यांनी दवरून घेतली. सो खुद्द मामलेदारान हें नोटिसेन हाडलां? हय, मामलेदारान आपलो रिपोर्ट दिला की हांगा हेल्थ हॅजार्ड जावपाक शकता म्हणून. ओके. सरपंच, तुमी लोक काल पळय ज्या पद्दतीन ग्रामसभेक स्पेशल ग्रामसभा जाली, सो लोकांक आतां कशें कन्विन्स करतले तुमी आतां फुडें हियरींग फुडें गेल्या न्ही लोकांक सारकें पटोवन सांगतलें आमी की जो पर्यंत हय की लोकांनी तुमकां हें दिलें न्ही एंटिमेटम की रस्तो आडयतले म्हणून रस्त्यार येतले म्हणून लोकांक पटोवन सांगता. आतां तेमी डॉक्युमेंट्स मागयल्या न्ही सगळे मागयतले सांगता. सो तुमचो तितलो हें आसतलो की हे स्क्रॅप यार्ड काडपाचें हांगसरल्यान. निर्णय आसा. तुम्ही आज पंचायती मेळपा आयिल्ले न्ही? हय. पंचायती मेळाक कितें एक्चुली गजाल अशी आशिल्ली की पयर फाटल्या दिसांनी जो ढवळे स्क्रॅप यार्डाक उजो लागिल्लो तेन्ना काही गांभीर्यान घेवपा सारक्यो गोश्टी आशिल्ल्यो ज्यो आमी पंचायतीन कितलोसो तेंप जालो मांडटा. आनी त्याच्या निमित्तान आमी गांवच्या लोकांनी आमच्या सरपंचाक जावं पंचायतीक रिक्वेस्ट केल्ली की तेणी एक सगळ्या गांवांक आपोवन एक मिटींग घेवची सो दॅट ती खूब म्हयने जाली नवी बॉडी आयिल्ल्याच्यान जावं पयलींची बी प्रयत्न चालू आशिल्ले स्क्रॅप यार्ड कसो काडपाक जाय कितें तितून खूब लिगॅलिटीज येता सगळ्यो येता त्यो गांवां फुडल्यान मांडपाक गरज आशिल्ली. कारण लोकांकूय दिसता की कितें करता पंचायत जावं अशें. आतां केन्ना हांव जेन्ना इनवॉल्व जालो तेन्ना म्हाकाय कळपाक लागल्यो गोश्टी की खूब लिगॅलिटी येता तेज्या तांकां एक कितें तरी तें पांदील उरता. प्रत्येक बॉडी आपल्या हितून एक बाउंड आसता. सो तें गांवांक कळपाक जाय आशिल्लें की कितलो प्रोसेस जाला स्क्रॅप यार्ड काडपाक कितलो त्रास जाता तांकां. आनी गांवचे लोक जे कोण सुशिक्षीत नागरीक आसात तेंची कितें तरी सजेशनां मेळटली सो दॅट आमी पंचायतीक कितें तरी हेल्प करूं शकता. आनी त्या निमित्तान एक बरी गजाल आयज अशी घडली की गांव सगळो एकठांय येयलो. आतां फाल्यां ताजेर डेप्युटी कलेक्टरान हियरींग आसा. त्या हियरिंगाच्या बेस्ड आमी ठरयलां की फुडें आमी गांवान पंचायतीक घेवन कसो फुडें सरप आनी आमचो पंचायतीक आनी पंचायतीचो आमकां पूर्ण सहकार्य आसा. सो आयची ही मिटींग आशिल्ली ती तेज्याच खातीर आशिल्ली आनी बरी जाली. आनी हांव गांवच्या लोकांचे धन्यवाद म्हणटा की तेणी एका शॉर्ट नोटिसेर जेन्ना आमी पर्सनली फोन केले जावं मॅसेज केली ग्रुपांनी
खूब जाण आयले आनी तुमी जसो पळयलो भरपूर प्रतिसाद दिलो. तशेंच आमच्या आमदारानूय आमकां आश्वासन दिलां की आमी पूर्ण तुमकां सहकार्य दितले म्हणून. सो तशेंच सहकार्य आसूनी सगळ्यांचें.